आमी कसली देणी देवाक भेटयतात. वॉट कायंड ऑफ गिफ्ट्स वी गीव टू द लॉर्ड. आमी आयज पळयलां हे तिनूय विद्वान 3 वस्तू हाडटात. भांगर, धूप आनी गंडरोस हे तिनूय वस्तू जावन आसात एक खोऱ्या राजाक भोजूंक, खोऱ्या राजाक मान दिवंक. भांगर एक राजाक, धूप एक देवाक आनी गंडरोस एक मनशाक. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी देवाक कितें दितात काय? आमी कितें आमकां जाय तेंच दितात आनी देवाक कितें आमकां नाका तें दितात काय? हें आमी नियाळ करूंक गरजेचो. आयच्या ह्या परबेचेर नियाळ करता आसतना मोगाच्या भयणी भावांनो, आमकां ही परब इतलेंच करूंक आपयता की आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक. आमच्या जिवितांत पयली वस्त कितें, पयलो जागो कितें, पयली प्रायोरिटी कितें तें आमकां नियाळ करूंक आपयता. आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आनी परबेचेर नियाळ करता आसतना आमी त्या लागीं हीच करपा मागुया, आमकां ताची परगुणी आमच्या जिवितांत जावंक. आनी हे विद्वाना भाशेन मोगाचे भाव भयणो, आमी खोलायेन जेजूक सोदूंक, सारक्या खोऱ्या जाग्यार सोदूंक, ताका तोच आमचो जिविताचो पयलो ताका जागो दिवंक आनी हेच खुशालकायेन आमी ताका आमचें सगळें बरीं देणी आसा ती आमी ताका दिवंक आमी वावरुया.